MLA बाबू स्पॉन्सरा तेंच्यांनी मूव केल्ले स्पिकर्स डिसिजन बट स्पिकरान ताच्या पयलीं तांकां ऑर्निंग जी आसा ती स्पिकरान त्या प्रिविलेज मोशनाचेर दिली. प्रिविलेज मोशनांतल्यान तांच्यांनी सरळ सरळ मेन्शन नांवा सयत मेन्शन केल्लें की अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स हाज्या पयलीं केन्ना गोंयच्या विधानसभेत जावंक ना आनी तो जावचोय न्ही. म्हाका दिसता कोणूय विरोधान आसूं हावजाचो डेकोरेजम मेंटेन करप हें हावजांतल्या मेंबरांचें कर्तव्य आसा. आनी ज्या पद्दतीन गव्हर्नर्स एड्रेसाच्या वेळार म्हणजे एखाद्या फ्लॅग भितर हाडून दाखोवप आनी तेय बी सिनियर मेंबर्सांनी गेली 25-30 वर्सां जे सिनियर मेंबर ह्या हावजान आसात जे मुख्यमंत्री उरल्यात ज्यांच्यानी हावजाची कितलीशींच वर्सां सगळीं पदां उपभोगल्यात तांच्या कडल्यान ही अपेक्षा नासली. गोंयची जनता तांकां पळयता गोंयच्या जनतेन पळयला की अशा पद्दतीन विरोध जायना. तांकां विरोध करपा खातीर जायतो फोरम आसा जायत्या फोरमाचेर उलोवपाक मेळटा आनी ताका लागून तर आमी रूल सस्पेंड करून तांकां 3 कॉलिंग अटेन्शन घालपाक दिल्ली. खरें म्हटल्यार BAC मिटिंगेन दीस इज द फर्स्ट टायम अगेन इन द हिस्ट्री रूल सस्पेंड करून 3 कॉलिंग अटेन्शन घालून दिवप. त्यान भायर वेरियस स्कोप उरता त्या खातीर तांच्यांनी तेन्ना निशेध व्यक्त करूं येता आसलो. गव्हर्नराच्या स्पिचीच्या वेळार अशा पद्दतीन म्हणून तर प्रिविलेज मोशन मूव केल्लो. स्पिकरान तांकां एटलिस्ट वॉर्निंग जी आसा पळय ह्या मेंबरांक दिल्या ती बरी गजाल. सर मिनिस्टर मायकल लोबोन मनोहर पर्रीकराचे अगेन्स्ट स्टेटमेंट्स केल्या की ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॅक्सी इश्यू अँड मायनिंग इश्यू. हांव ह्या विशयाचेर मायकला कडेन उलयतां. सर पूण बट कैनबिस के बारे में आज कॉलिंग अटेंशन उन लोगों ने डाला था. मैंने उनको कहा कि कौन सा भी जब सर्कुलर वो कौन सा भी है विच इज एन CCIS सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन रिसर्च से वो आया था अपने डिपार्टमेंट को. इट इज़ वेरीफाइड टू ऑल द डिपार्टमेंट. जब मैंने कहा वो हम आगे ही नहीं ले रहे हैं फिर तो इशू रिजॉल्व हो गया. मुझे लगता है कि इस तरह के डिफरेंट प्रपोजल्स गवर्नमेंट के पास आते हैं. वैसे ही कैनाबिस तो विच इज एन medicinal plants which is using specially for the painkillers, especially in the cancerous patients as a pain relieving and various other diseases also. Already उत्तराखंड बाकी जम्मू एंड कश्मीर बाकी कुछ स्टेट्स भी उसके ऊपर R&D करने के लिए भी उसका यूज़ कर रहे हैं विच इज़ 100% इट इज़ फॉर द मेडिसिनल यूज. इसलिए उसका प्रपोजल सिर्फ ईच डिपार्टमेंट से उसका व्यू लेने के लिए गया था. बट एट प्रेजेंट we are not taking ahead with the proposal. सर मायकलाची स्टेटमेंट आहे जाऊन